मिराबागच्या थळाव्यांनी बंधारा प्रकल्पा आड आंदोलन सुरूच दवरला। प्रकल्प रद्द करपा संबंधी लेखी आश्वासनाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। तसेच बंधारा प्रश्नाचेर सरकारान 2 दिसां भितर लेखी प्रतिसाद दिलो ना जाल्यार सोमारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर खर निषेध करपाची शिटकावणी मिराबागच्या आंदोलकांनी दिल्या। पळयात। लॉंगस्ट प्रोटेस्ट फॉर सोशल कॉज आमी म्हणपाक शकता। हो जो 45 दीस आयज चल्लेलो आसा आनी अजून पर्यंत हो प्रोटेस्ट आमचो चालू आसा। काल एक आमची चीफ मिनिस्टर तसेच WRD मिनिस्टर स्पीकर तसेच सांग्यावयलो आमदार विनय तेंडुलकर एक आनी तसोच भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा यांच्या सगळ्या वांगडा आमची काल सांजची मिटींग जाली बंधाऱ्या विशयी। आणि थंय आमकां असो एक प्रपोजल येयलो की हो बंधारो खंय तरी आपूण काडटा आनी जॅकवेल प्रोजेक्ट जॅकवेलान पंपिंग करून उदक व्हरपाचो एक प्रपोजल तेणी आमकां दिल्लो आसा। आमी तो जेन्ना आमचे हे मिटींग जाली आमी थंयच्यान येवन आमचो जे सगळे आमचे जे डिस्कशन जालें ते आमी आमचे सगळे जे प्रोटेस्टर आसा हेंच्या कडेन आमी उलयले आणि आमी एक डिस्कशन केलें आणि तेजे वयल्यान आमी डिसिजन घेतलें की जे सगळ्यांचे म्हणणें आसा एकूच की आमकां जो पर्यंत हे स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमचो हो प्रोटेस्ट फाटी सरपाना। आमकां हे स्क्रॅप लेटर जाय। अशें खुबशे करून हो ऑलमोस्ट 400 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा। हो एक प्रोसेस केल्लो आसा। आमचो मागणी क्लियर आसा। पयली हो जो प्रोसेस आसा आनी हो जो टेंडर केल्लो आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा हो फूल कंप्लिटली हो पयली स्क्रॅप जावपाक जाय। जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न आनी ते बीन सारखे लेटरेटीचेर जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली हो प्रोजेक्ट हो बंधारो आनी हे ते ह्यो जो टेक्निकली काणयो सांगता जॅकवेल बीन तसले आमकां नाका। पयली हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली स्क्रॅप करात। जो पर्यंत आमकां हो बंधारो स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी हाडचे ना। आनी जी सरकारान इतले दीस सरकार आमकां 2 दीस करून जो दिता पळय 2 दीस आयज सरकाराक आमी 2 दीस दितात। जर आयतार म्हणल्यार जर आमकां मेळना सोमाराक आमी आझाद मैदानार हो आमचो प्रोटेस्ट येतलो। दिता म्हणटा आतां येता फाल दिता पर दिता भुरग्यांक फटयता कितें म्हणटा दिया मॅटर करा आनी क्लियर करा मरे मॅटर। फकाण जाल्ले भशेन भुरग्यांक दिल्ले केल्या भशेन जाली फकाण करता आमी भुरग्यांची। हेणी उपेन बाईन सांगलें सोमार बसून तुमगेले कितें म्हणटा बाबा तुमी बरे भशेन मॅटर क्लियर करात। आमगेले लेटर म्हणजे संबंदीत हितून भितर मिराबागकार सांगकार सगळे आयले ते लेटर दिया हे मॅटर करात ना जाल्यार फुडली तयारी आमगेली कितें आसा ती हेणी उलोवन दाखयल्या। तेजे नंतर आनी एक सांगता हो संगमेश्वर ह्या संगमेश्वरा वयल्यान आमच्या गांवाचें नांव सांगी पडलां। जर तो बुडून उरलो आणि तेजे पासून कितें प्रकोप जालो प्रलय जालो एकमेव सरकार जबाबदार आसतलें। आतां तुमी तुमगेल्या ह्या क्षेत्रपालाक तुमगेल्या राखणदाराक तुमी घराणे मारले। आमगेल्या संगमेश्वरा फाटल्यान आमगेले एक राखणदार आसा तेजी ख्याती कितें म्हण ती आमी स्वता दोळ्यांनी पळयल्या। आमकां तेजे फुड्यान घराणे मारपाची परिस्थिती तुमी हाडनाकात। तुमची कितें जाय कशें जाय आनी तुमगेल्या पिळग्यांक आनी कुटुंबाक कितें जाय तें म्हाज्यान सांगपाक जायना। पूण हे जे पळय मुखार सरले हें करपाक आमची फॅमिली आमची फुडली फ्युचर आमगेली पिळगी काबार करपाक मुखार जाल्या परत एकदा रिपीट करता हो डिजास्टर तयार करता गव्हर्मेंट। आनी मुखार आमगेली जी चळवळ आसा ती आमी आझाद मैदानाचेर व्हरतले। गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आमी 2-3 दीस टायम दिले कडेन आसा तेंच्यान जाता आनी तें जातलेंच। कित्याक तेणी सीएमान स्टेटमेंट दिला की बंधारो आमी बॅरेज घालना म्हणून। सो तें सांगलें जाल्यार दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा तेंकां रिटर्न दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा म्हाका तें अजाप दिसता। सीएम अशी स्टेटमेंट दिता आपूण बांदपाना हें बरोबर आसा पूण दी न्हू तूं रिटर्न दी आमी खूश तुमी खूश काबार न्हू आमी कितें हांगा बसपा जाय। सो कितें आसा तें आमी 2 दिसां भितर सपोज मेळना जाल्यार आमी आझाद मैदानाचेर हे आमी ठाम निश्चय केले कडेन आसा वचपाचो।